येणारी म्युन्सिपालिटी निवडणूक ज्यो आसात 11 म्युन्सिपालिटी आणि 1 म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन पणजी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन या निवडणुका भितर आमकां सगळ्यांक मोठ्या प्रमाणात काम करून ज्या तरेन तुम्ही जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक यश संपादन केलें तशा तरेचे यश आमकां सगळ्यांक मेळून येणाऱ्या म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकी भितर करून दिवपाचें आसा। म्युन्सिपालिटीची निवडणूक ही कदाचित सिंबलाचेर आसची ना, पण ज्या ज्या भागा भितर आमचे उमेदवार आसतले त्या सगळ्या उमेदवारांक निवडपाक लागून आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय। आणि आमचे जे ऑपोजिशन आसात, कारण ज्या वेळार जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी पयलीं ज्या तरेन वेगवेगळ्या आंदोलना भितर ह्या सरकाराची प्रतिमा गडूळ करपाचें काम राजकीय पार्टी आनी कांय NGO करताले, तांकां रिजल्ट जिल्हा पंचायतीचो जातकच एक चपराक पडली आनी मागीर म्हयनोभर सगळे उगी राविल्ले। आमचे कडेन आज परत एकदा म्युन्सिपालिटीच्या निवडणूक हे माध्यम आसा। आमकां सगळ्याच जाणांक मेळून ह्या म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकीक काम करपाक जाय आनी यश संपादक करपाक जाय। म्हाका खात्री आसा तुम्ही सगळे मिळून ज्या तरेन जिल्हा पंचायतीक तुम्ही यश दिलें तशा तरेचे यश तुम्ही सगळेच जाण आमकां म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकीन मेळून दितले अशी आशा व्यक्त करता। हांव पळयता की शेतकऱ्यांच्या नांवान म्हणजे ह्या देशात जे आंदोलन करपाक पळयता, खरें म्हटल्यार जी तिनूय बिलां, तिनूय कृषी कायदे जे लोकसभेत आनी राज्यसभेत पास केले, म्हणजे गोंयांतूय बी आमी तेजें स्वागत केलें, गोंयांतूय बी आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी सगळ्या गोंयकारांनी स्वागत केलें। शेतकऱ्याचे हिताचे असलेल्या तिनूय बिलांचे जे ताच्या नांवाचेर काही लोक फक्त ह्या देशात राजकारण करपाक पळयता अशें म्हाका दिसता। बट ताचो निशेध हांव ह्याच बरोबर आज ह्या मिटिंगेंत त्या आंदोलनाचो हांव निशेध करता इतक्याच खातीर, कारण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी 26 जानेवारी ह्या दिसा आमी म्हणटा की लाल किल्ल्याची तेंच्यांनी तमा न बाळगता, तिरंग्याची तेंच्यांनी तमा न बाळगता ज्या पद्दतीन कृती केली ताचो खरोखरूच हांव निषेध करता। फिशरी मिनिस्टर के साथ 400 करोड़ का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भारत सरकार, गोवा सरकार और शिपिंग तीनों मिला के। और एक और चीज आपको बता दूं, 70 विलेज हैं फिशरमैन विलेज। सभी विलेज में एक एक सागर मित्र होगा, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बताने के लिए ये भारत सरकार की ओर से होगा।